दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार टुरिजमाचो आनी जी घडणूक घडली ट्युरिस्टाचेर हल्लो जालो गोंयकारांनी हल्लो केलो बोवाळ जालो ताजे उपरांत ताजी आनीक वर्जन्स आयली जो आनीक व्हिडिओ व्हायरल जालो ते ट्युरिस्टान गोंयकाराचेर हल्लो केलो मागीर गोंयकार त्या ट्युरिस्टाक साल्वार करपाक गेले गोंयकाराक साल्वार करपाक गेले कारण तो ट्युरिस्टूय तुगेलो भरपूर मस्ती करतालो अशी विचित्र घटना पांडुरंग ह्या बेल्टा भितर जावपाक लागल्यात कितें चल्लां अशें दिसता म्हाका दिसता की सरकारान हो तो रायट टायम आसा इंटरव्यून करपाचें मुख्यमंत्री आसत किंवा टुरिजम मिनिस्टर आसत की कोस्टल बेल्टान आनी स्पेशली टुरिजम सेक्टरान जो काय वायट गजाली आतां घुसपाक लागल्या भितर म्हणजे उदाहरणार्थ आता ही हो जो इन्सिडंट घडला हेचो आयजूय तुवें स्टोरी काडून जर वाचले जाल्यार इंडियन एक्सप्रेस सारखे न्यूजपेपरान सुद्दां आयज गोंयची बदनामी अशी जाता अशे पद्दतीन नॅशनल लेवलाचेर सगळे कडेन बातमी येवपाक लागल्या म्हणजे ती फॅमिली जी हांगाच्यान जी ह्या जावन गेल्या ताणें स्टेटमेंट केलें की गोंयान कोणी वचचें न्ही आनी हेच्या फुडें आपुणूय केन्ना गोंयान वयचो ना अशा प्रकारची स्टेटमेंटां जर मुद्दाम काडून पळयलो गुगलाचेर जाल्यार सगळ्या हितून नॅशनल पेपरांनी किंवा नॅशनल चॅनलांनी ते सुरू केल्लें आसा गोंयच्या अगेन्स्ट आता हे मुद्दाम करूं ना गोंयच्या अगेन्स्ट कारण आमीच ताका जबाबदार आसा म्हणजे गोंयान आयज जी सिच्युएशन निर्माण जाल्या टुरिजम सेक्टरान ही गोंयच्या टुरिजम सेक्टराक एक दीस सोंपोवपा खातीर आनी ताका ते आमच्या गोंयची बदनामी करपा खातीर कारण ठरतली हेज्या पयलीं कांय घटना मदल्यान दिसलेले फाटलेच फावटी जेन्ना चंदगडच्या 11 भुरग्यांक तेन्ना 10-12 भुरग्यांक जेन्ना मसाज पार्लराच्या नांवा सकयल लूट केल्ली आनी ताच्या उपरांत जो एक इन्सिडंट मुखार आयिल्लो की एक्शन जाल्ली तेन्ना सरकारान सांगलें की आमी हे एक्शन घेतलें ते एक्शन घेतलें पूण तशें कांय ना सद्या एक हांवें आतां फाटले 2-3 दीस ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी हे पळयता म्हाका अशी एक लक्षांत आयला एक गजाल की एक जंगल राज आतां जे आमी आगीचो विशय जंगलाचो उलयला हे जंगल राज एक एंट्री करता आनी आत्तां तेजी एंट्री जाल्या म्हणजे इतक्या मेरेन पावला की कोण तरी एक गुंड हिस्ट्री सिटर थंय प्रोटेक्शन मनी म्हणून घेतात ओनरां कडल्यान बार ओनर क्लब ओनर आहात तेंच्या कडल्यान इतक्या मेरेन हे गजाली पावल्या आनी काल मेरेन कितें कशें आशिल्लें मसाज पार्लराचें नांव सकयल कोणाक लुटप आनी कितें तुका आपूण एक कितें तरी एस्कॉर्ट प्रोवायड करता म्हणून लुटप टॅक्सी भाड्यान दिता म्हणून लुटप कोण तरी वाट्यान रावन चलन काडटलो म्हूण लुटतलो कोण तरी बॉर्डरीचेर वयतना सोरो धरता म्हणून तो काडून घेवप लुटप ही जी लूट सुरू आहा ती गोंयान न्ही ह्या लुटीचें सगळ्यांनी दुकान जें काडलां हें गोंयच्या टुरिजम सेक्टराक कवर करतले आमी गोंयकार अशें केन्नाच नसले हे कोण तरी भायले लोक घुसपाक लागल्या भितर गोंयकार अशें केन्नाच नाशिल्लो गोंयची टुरिजम केन्नाच्यान चालू आसा म्हणजे ताका दशकां जालीं आतां म्हणजे तें सुरू आसा गोंयचें सेक्टर टुरिजम हितून पूण हे गोंयान हे गोंयकार अशें केन्ना करनाशिल्ले हाल्लीच आमचो बिहेवियर जावपाक लागला कोण तरी उगड्यार रांदता म्हणून आमी ताका बडयता कोण पितना दिसलो ताका बडयता आमी हे जे आमी मेळटा ताका बडोवपाचें जालां एक कित्याक तयार जाला आमच्या भितर की ह्या भायले लोक जे येयल्या जांच्यांनी स्वताक प्रोटोकॉल घालून घेवंक ना कशें रावप कशें वागप तातूंतल्यान एक निर्माण जाला गोंयकारा भितर एक जो भंय निर्माण जाला असुरक्षितता तातूंतल्यान आमचो गोंयकार रिएक्ट जावपाक लागला काय कितें अशें म्हाका दिसता आनी सरकारान जर आतां ह्या टुरिजम सेक्टरान लक्ष घालूंक ना काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो म्हाका अजाप दिसलो तें आयकून की टुरिस्टांनी सारकें वागपाक जाय टुरिस्टांनी सारकें वागपाक जाय म्हळ्यार कितें गोंयान टुरिस्ट कित्याक येता आमी गोंयकार भायर कित्याक वयता आमी सेफ जागा एन्जॉय करपाक म्हणून गोंयकार वता तसोच टुरिस्ट गोंयान सेफ म्हणून येता गोंय हे सेफ म्हणून येता पूण गोंय जर सुरक्षीत लोकांक दिसना सेफ दिसना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता जी स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाक काय अर्थ ना मुख्यमंत्री एज अ होम मिनिस्टर म्हणून तांणी सगळ्यान पयलीं ह्यो ज्यो घटना घडटात त्याच्या मुळाशी वचपाक जाय सुरी घेवन तलवारी घेवन वार करपाक तुमकां दवरला हे गोंय तुमच्या हातीन दिला कोणी हे पयलीं सरकारान हेजेर पयलीं क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय हे जंगल राज जे आसा न्ही हे मोडून काडपाक जाय पयलीं आनी ते दाखयात तुमकां गट्स दाखयात आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर आसा आनी रोहन गौड टुरिजम मिनिस्टर हे लोक जर हे करूं शकना न्ही जाल्यार हांव सांगता की ह्या सरकारा भितरल्या कोणाकूच ते शक्य जावचें ना म्हणजे कोणा कडेन तूं फाल्यां काडून दिलो सरकार किंवा टुरिजम मिनिस्ट्री तांकां शक्य जावचें ना एब्सोल्युटली करेक्ट हो जो मुद्दो आहा जॉयल इट इज व्हेरी सिरियस एंड सेन्सिटीव number one from the safety aspect and secondly a very important point that Pandurang touched why we Goans have started behaving in a particular manner. Why are we becoming violent? Why are we? Is it a reaction? Is it a justified reaction? Violence cannot be justified ever. But whether tourists are also responsible for it, the way certain sections are trying to paint it. How do you look at it? See, Pramod, आता आम्ही इतलो tourism वाढत आसा आणि in any state, if you see, when tourism, there is an influx of tourism, there is always a friction between tourists and the locals. जातलेच खंय तरी खंय वाद जातलो खंय तरी खंय हें जातलें डिफरन्सीस जातली झगडीं जातली इन ऑन दॅट काउंट दोन गजाली बऱ्यो इम्पॉर्टंट आसा वन इज दॅट युअर एनफोर्समेंट शूड बी न्यूट्रल ऑन द ग्राउंड
ते तर असले काही भानगड्यान पडले हेंचे घे फिक्सिंग कर एका दवर ते पयशे हें कर तशें केलें तेन्ना हें सगळें पाड पडटलें आनी दीस अंजुना इन्सिडंट क्लियरली शोज दॅट हितून भितर कितें आसा तुमी इन्स्टिगेशन केलें तें बरें आसा somebody is instigating ते म्हणटा कितें आतां सी द टुरिस्ट इन्स्टिगेटेड केलें जाल्यार अशें करून मारप लोकांक तुमी कातरून उडोवप ताका असो मिन्स लायक द वे यू हॅव hit out at him, it's brutal. It's brutal. You can't see those videos. So, अशें तुमी instigate केलें म्हणून if this is the response you are giving for a tourist, I mean, is it justified? Nobody will justify that. No? So basically, and then you have the police force. How does the police force react to this? I mean, is this the way to react? And then you, after some days, after 1 week, you suspend your police officer because he acted partisan. Why not the PI? Why not the head of this thing? Why, he is in charge. Yeah, it's not a small So, incident that the station in charge was not aware about. Yeah. So basically, it puts a huge question mark on your police force enforcement. And तेकाच लागून आता पळय काल DGP स्टेटमेंट केला saying that social media गेला परस they should have complained to the police. How are tourists going to go to you if there is no confidence in you? Nobody is going to come to you. You show your confidence on the ground. ही अनेक गजाल परत आयकता हांव रिटर्न काय आयला म्हणून सगळ्यात तुगे व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ व्हायरल जाता ते पळयतात रिटर्न काय आयला पुलीस कंप्लेंट केल्ली केल्ली. तुवें 307 सेक्शन लावपाकूय तुवें फाटी फुडें केला आनी तूं म्हणटा की मिडिया कडेन कित्याक गेले सोशल मिडिया कित्याक गेले तुमच्या कडेन येयल्ले तुमी सेटलमेंट केलें तेंचें सेटलमेंट केले ते हे बरें कित्या खातीर जाता म्हटलें तेजेर येता हांव जयलान जे म्हटलें तें की पुलिसांच्या भितर तुमी तुमचो इंटरफियर चड चल्ला पुलिसांक फ्री हँड दिया दिवन पळया ते पुलीस करून दाखयतले तुवें ते PSI सस्पेंड करून हो विशय मेकळो जायना PSI सेटलमेंट केले आसतले ते PI जबाबदार नासतलो DSP रिस्पॉन्सिबल नासतलो एका गजाली आनी कोण तरी आसतलो न्ही हेतून कितें जालां तें पळोवपाक जाय आशिल्लें इन्क्वायरी करपाक जाय आशिल्ली 324 was registered initially. Yeah. 1 week later, you are making it 307. 1 week later, you are suspending the PSI, not talking anything about the PI. कितें चल्लां? It is, and then after 1 week later, you are arresting the 4th guy. So तेजेर भितर कळटा की तुमचेच सारकें ना म्हणून सिरियसच ना म्हणून. किशोर तूं कशें पळयता ह्या गजाली कडेन कारण इट इज शॉकिंग आनी त्याच प्रमाणे जशें पांडुरंगान सांगलें अख्खे देशभर गोंयची बदनामी जाल्या आनी टू अ लार्ज एक्सटेंट त्या बदनामीक आमीच जबाबदार पयलीं फावट आमी जनरली म्हणटाले की गोंयाक तुमी अशें पेंट करतात तशें पेंट करतात आनी चुकीचो अर्थ काडटा म्हणून म्हाका दिसता ह्या घडणुके भितर अशें आहा की द लार्ज पार्ट ऑफ द ब्लेम लायज विथ अस. प्रमोद सारकें बोथ माय कलिग्स हॅव स्पोकन देअर हार्ट्स ऑन दीस इशू. प्रमोद आमकां गोंया खातीर टुरिजम हो आतां खूब म्हत्वाचो विशय आसा कारण मायनींग आमचें बंद जाल्ल्या कारणान टुरिजम हो आमच्या रेव्हेन्यू खातीर खूब इम्पॉर्टंट आहा आनी तो आमी सांबाळून दवरपाक जाय कारण टुरिजम हीच गोंयची वळख. जर टुरिजम तूं मायनस करशीत जाल्यार गोंय खंयच तुका सांपडोवंक शकना आनी तें सांबाळून दवरपाच्या जाग्यार आयज ज्या तरेन टुरिजमान ज्यो कितें वायट गोश्टी घडटात ते जर तुमी पळयत जाल्यार हें प्रमाण आनीक प्रमोद वाडत रावतलें. हे प्रमाण कमी जावंक शकना हे प्रमाण वाडत रावतलें कारण कितें जालां की टुरिजमाचे 2 फॅक्टर आमकां लक्षांत घेवंक जाय. एक म्हणजे टुरिजमांतल्यान आमकां मेळपी येणावळ आनी दुसरी विदीन दॅट येणावळ तातूंत एक व्हडली एक आर्थीक शक्ती तयार जाल्या बिकॉज ऑफ दीस वेरियस इलिसीट प्रॅक्टिसीस आनी ही येदी व्हडली जाल्या इकॉनॉमी तयार जाली इवील इकॉनॉमी आनी येदी व्हडली इवील इकॉनॉमी तयार जाल्या प्रमोद तुका सांगता की आमच्या येणावळी परस तेतून डबल टिबल वेव्हार जातात. आतां तूं म्हणशीत की गोंयांत कित्याक टुरिस्ट येतात कारण गोंयच्या टुरिजमाचो एक वेगळें चित्र बऱ्या परस वायट चित्र हें आयज खूब गेलां. गोंयांत कुछ भी चलता है म्हणजे तूं गोंयांत येयलो काय जावो तसो तो एन्जॉय करूं शकता तुजेर कसलेंच रेस्ट्रिक्शन ना तूं दीस रात जावो तसो भोंवपाक शकता तूं उगड्याचेर बसून सोरो पिवपाक शकता हांगा ड्रग्स मेळटा हांगा वेशा वेवसाय चलता सगळें कितें जें मजा मारपाक जाय तुका पळय तूं लायफान जें करपाक तुका बाकीच्या कडेन शक्य ना तें गोंयांत जाता. असो एक चुकीचो एक हें तयार जाला आनी चुकीचो म्हटल्या उपरांत कितें तुका दिसता पयलीं हें अशें जावं शकता पूण जेन्ना तूं गोंयांत एंट्री करता तुका लक्षांत येता की अरे सगळें हांगा जाता म्हणून हांगा कांयच ना पयशे दी आनी जाय ते कर म्हणून नाक्याचेर कोण तरी येता तुका विचारता ड्रग्स जाय का म्हणून आनी हेच्या खातीर प्रमोद अशें जाला येवन तुगेले विचारता तुका हें जाय तें जाय एब्सोल्युटली आनी हेच्या खातीर अशें जाला तयार चित्र
की गोंयान येणारे टुरिस्ट हे ह्याच गोष्टी खातीर येता. आता हो आणि गोंया येवपी टुरिस्ट ह्याच गोष्टी खातीर येतात ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल आता ह्या गोष्टी खातीर जांकां येवपा जाय तेच येवपा लागल्यात. एक्झॅक्टली बरे टुरिस्ट ना येवपाक तेच तुका सांगता, ह्यो गोष्टी जर करपाक जाय मारून ना जाल्यार कितें करून तो येतलोच हांगा, ही परिस्थिती जाल्यात. सेकंडली एक आता फॉर एक्झाम्पल तूं जेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान एअरपोर्टाचेर देंवलो, एअरपोर्टाचेर देंवल्या उपरांत बाबा गोंय हें गोवा वेलकम्स यू, वॉट यू हॅव टू डू, वॉट यू शूड नॉट डू, कितें तरी एक इन्स्ट्रक्शन जाय. येतून पयलेच कितें, गो टू कॅसिनो, थंय तुका अशें डान्स करपी थंय तुका चित्रां दिसतात. अरे म्हाका सांग, गोंयान कसो वागप, टुरिस्टांक कितें तरी एक नियमावली जाय की बाबा ह्यो गोष्टी तुमकां करपाक मेळचे. भायर सरले की चला खेळात म्हणून. हय चला खेळात सोमतो, म्हणजे तू थंय बस तो सोमतो पयलीं कॅसिनोन चल. सामकें कळ्ळें तुका. ज्या तरेन टुरिजमाचे आमी एक वातावरण प्रमोद तयार करता पळय, इट इज व्हेरी सिरियस फॉर लॉंग रन गोंया खातीर. कारण टुरिजमाचेर इतलो बारीक घटक डिपेंड आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो.